सद्याक आमी हांगा रवींद्र भवन कावंटींग सेंटराचेर आसा आनी काल जाल्ली वेंचणूक पंचायतीचे फाल्यां हांगा रिजल्ट लागपाचो आसा. सद्याक मोर्मुगांव तालुकान 7 पंचायती आसा. 2 पंचायती ज्यो आसा दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या अंडर येता आनी 5 पंचायती ज्यो आसा कुठ्ठाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या अंडर येता. दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या अंडर चिखले आनी बोगमालो पंचायत लागता आनी जे कुठ्ठाळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तातूंत भितर सांकवाळ पंचायत, केळशी पंचायत, कुठ्ठाळी पंचायत, कासावली पंचायत आनी वेलसांव पंचायत लागता. सद्याक तरी हांगा एक बरी घमासान लढाई अशी दिसून येता. एक हातूंत भितर 220 कॅन्डिडेट आसा आनी अरावंड 63 वॉर्ड आसा आनी जे आतां मेरेन आमकां जे आयकूंक म्हणजे आमकां कळून आयला तातूंतल्यान आंतोन वाज जो कुठ्ठाळीचो आमदार आसा ताणें आपलो एक मनीस अनअपोज्ड मॅन्युअल PF सिल्वा वॉर्ड नंबर 4 कुठ्ठाळी पंचायतीचो ताणें ऑलरेडी अनअपोज जिखून हाडिल्लो आसा. जेन्ना आमी आंतोनाक जेन्ना हाजेर मेळ्ळे मोर्मुगांव तालुकाचो एकूच मनीस सद्याक अनअपोज आयिल्लो आसा. ताणें सांगलें की हो वॉर्ड जो आसा इट वॉज हीज वॉर्ड म्हणजे त्या वॉर्डान तो 2 फावट इलेक्शन पंच जालो, 1 फावट डेप्युटी सरपंच जालो, मागीर तो सरपंच जालो आनी ताजे मागीर तो 2 फावट ZP जावन आतां आमदार जाला. सो तो वॉर्ड ताजो आशिल्ल्यान ताणें आपलो थंय मनीस लावन अनअपोज मॅन्युअल PF सिल्वा हाका जिखून हाडलो. सद्याक तरी 63 वॉर्ड्स आसा 7 पंचायतीन भितर. 220 कॉन्टेस्टंट आसा आनी जे गव्हर्मेंटान जेन्ना पोलिंग चालू केल्लें एडमिनिस्ट्रेशनान एक 5 पोलिंग स्टेशनां जी आसा ती सेन्सिटीव दाखयल्ली म्हणजे केशव स्मृती स्कूल, रेजिना मुंडी स्कूल, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल झरी आनी जुवारी नगर. पूण सद्याक तरी कसलेच इन्सिडंट जायनासतना 5 जे स्टाफ गव्हर्मेंटाचे एक पोलिंग स्टेशनाचेर रावन अरावंड 365 स्टाफ घातलेले. एडिशनल पुलीस फोर्स आशिल्लो. कांयच प्रॉब्लेम जायनासतना विदावट एनी इन्सिडंट ही इलेक्शन जाल्लीं आसा. आमी अगर वोटींग पर्संटेज पळोवपाक गेल्यार जे मोर्मुगांव तालुकाचे एंटायर वोटींग पर्संटेज आसा 72.35 आनी 29,939 लोकांनी वोट घातले आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 41,383 वोटर्स. सद्याक जे हायेस्ट वोटींग पर्संटेज आमकां दिसून येता चिकोळणा बोगमालो पंचायत 78.12 आनी सगळ्यान कमी पर्संटेज वोटींग जाल्या ती कासावलीची 66%. चिकोळणा बोगमालो पंचायतीन जे आमकां संकेत दिसून येता खंय तरी अशें दिसून येता की एक नवो पॅनल जावं नवे लोक जे फोर्सान लोक भायर सरल्या ते हिशोबान अशें दिसून येता. संकेत अशें दिसता की नवे फ्रेश फेसीस येवंक शकता. जेन्ना आमी काल थोड्या लोकांक मेळ्ळे तांच्यांनी सांगलें की जायते गांवचे लोक जे आसा तांकां खंय पयलींचे पंचायतींतले जे पंच मेंबर आसा तांचेर खंय ते तांकां बेजार आयला आनी ते म्हणटा की गांवची जायतीं कामां सारकी धड जावंक ना. म्हणजे उदकाची सप्लाय जावं, लायटीचो पावराचो इशू जावं बिचाचेर जे टॉयलेट फॅसिलिटी ना आनी हाका लागून नवे लोक फ्रेश फेसीस आयज खंय तरी भायर सरलेले आसा. आनी चिकोळणा बोगमालो पंचायतान 78.12% हायेस्ट वोटींग पर्संटेज जाल्ली आसा आनी खंय तरी दाखोवन दिता की एखादी फ्रेश फेस येवंक शकता. आतां आमी दुसरे पंचायतीचे जरी वोटींग पर्संटेज पळयलें चिखले पंचायतीक 68.89% जाल्ली आसा. कुठ्ठाळी पंचायतीचे 72.48% जाल्ली आसा. केळशी 76.85, सांकवाळ 76.09 आनी जे वेलसांव पंचायत आसा तातूंत 67.04% वोटींग जाल्ली आसा. हातूंत भितर एक आमी जेन्ना एनालिसीस करपाक गेले तेन्ना सांकवाळ वॉर्ड नंबर 10 हातूंत सगळ्यान चड वोटींग जाल्ली आसा. अख्खे मोर्मुगांव तालुकाचे पंचायतीचे एनालिसीस जरी करत सांकवाळ वॉर्ड नंबर 10 किरण निकेतन हे पोलिंग स्टेशनाचेर 89.54% वोटींग जाल्ली आसा. आनी सगळ्यान कमी एक वॉर्ड नंबर 8 चिखले पंचायतान 39% वोटींग जाल्लें आसा. सद्याक तरी आमकां जे आमी समजून घेता तातूंत भितर खंयच कसलो बोवाळ जावंक ना. पूण एक इलेक्शनाचे एक दीस पयलीं कुठ्ठाळी 1-to-1 फायट चालू आसा. म्हणजे जे आदले सरपंच आशिल्ले सेनिया पेरेरा आनी डेप्युटी सरपंच रेमंड डिसा हांचे भितर एक प्रेस्टीज इशू आनी एक प्रेस्टीज फायट चालू आसा. 1-to-1 स्टीफ कॉम्पिटिशन चालू आसा. आनी खंय तरी एक राती पयलीं पयशे वांटपाचो एक व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागलो. सनिया पेरेरान सांगलें की रेमंड डिसा हो रातची भोंवतालो पूण रेमंड डिसा म्हणपाक लागलो की आपल्या हातान कांय पयशे मेळूंक ना आनी कोणें तरी ताका सांगलें की सानिया पेरेरा पयशे वाडटा म्हूण तो थंय आयिल्लो असो बोवाळ जालो. पूण कांयच ताजेर कांय केस जावंक ना, ऑफेन्स जावंक ना. पूण हो एक बोवाळ पडला. सो हे बोर्डाचेर जायते लोकांची नजर आसा की हातूंत भितर स्टेट फायटान कोण जिखूंक शकता. आनी जेन्ना आमी रेजिना मुंडी पोलीस स्टेशनाचेर गेल्ले तेन्ना आमकां कॅप्टन विरियाटो आनी मोइन गुदिनो हे पॉलिटिकल ओपोनंट्स हांच्यांनी जेन्ना वोट घातले मोइन गुदिनोन सांगलें की आपलो हो फर्स्ट वोट पंचायतीक घालता कित्याक हाजे पयलीं तो मांगूर आशिल्लो. आनी ताणें सांगलें की पंचायत इलेक्शनान
कोणी जिखूं जावं कोणी म्हणजे खंयच्याय पॅनलाचे अंडर जिखूं इंडिपेंडंट जिखूं दिस नॉट पार्टी लायन्स, पूण जेन्नाय मनीस जिखता तो खंय तरी पावर आशिल्ले हाजे कडेन तो वळटा, कित्याक ताजी कामां करूंक जाय. कॅप्टन विराटो म्हणटा खंय तरी पंचायतीचे गव्हर्मेंट इलेक्शनान गव्हर्मेंट मशिनरी यूज केल्ली आसा, लोकांक धमकी दिल्ली आसा, खंय तरी लोकांक भंय घाल्लो आसा, आनी हें जावंक जायना. आमी जेन्ना आंतोनवादाक उलयले, आंतोनवादान क्लियर कट सांगलें की आपलो एक जो पंच आसा आपूण ताका अनपोज जिखून हाडिल्लो आसा, पूण आपूण खंयचेच पंचायत इलेक्शनाक आपल्यान खंय इंटरफियर करूंक ना आनी कोणाकूय सपोर्ट करूंक ना. आनी तांच्यांनी ही मॅसेज दिल्या की जो कोण जिखता जावं जो कोण शेणटा एक मनीस जिखूंक शकता, बाकीचे जे लोक शेणटा तांच्यांनी आपलें काम चालू दवरपाचें, आनी तांकां कसलें तरी काम आयलें आंतोनवादान सांगलां की ही इज गोइंग टू सपोर्ट देम. आतां आमी जरी पळयत इलेक्शनाचे जे मुद्दे आसा, म्हणजे आमी जेन्ना हे कोस्टल बेल्टाचेर येता जावं जेन्ना आमी केळशे येता, जे रिजल्ट लागतले फाल्यां केळशे पंचायतीन, तातूंत भितर अशें करून येता की जो मेन तांचो प्रोजेक्ट आसा मिनी इंडिया पार्क प्रोजेक्ट, आनी हाजेर गांवचो लोक हाजे पयलीं जायतो ओपोज केल्लो आसा, अजुनूय लोक ओपोज करता. आनी हे जे मुद्द्याचेर हें इलेक्शन घडटलें फाल्यां केळशे पंचायतीन हें पळोवंक जाय की फाल्यां जे लोक आसा ते तांचें म्हणणें आसा की मिनी इंडिया पार्काक कितले जरी ओपोज केले, गांवच्या लोकांनी जर ओपोज केले, प्रोजेक्ट प्रोपोनंट खंय तरी गव्हर्मेंटाक धरून हें काम चालू करूंक सोदता, आनी ताका लागून हे मुद्द्याचेर फाल्यां इलेक्शन रिजल्ट लागूंक शकता. आनी एका वाटेन जर आमी पळयत वेळसांव कांसावली हो बेल्ट हाजेर मेजर मुद्दो म्हणटा डबल ट्रॅकिंग. सो डबल ट्रॅकिंगाचेर जे लोकांनी काम केलां तांकां मत मेळटलें काय जे पंचायती लोकल काम करता तांकां मत मेळटलें हें डिसायड जातलें. आनी सद्याक जे आमकां एक आयकूंक येता खंय तरी जे आमी जेन्ना एक ऑल गोवा कन्नड महासंघ म्हणटा अशें आयकूंक येता सद्याक तरी सोर्सिसाच्या हिशोबान की तांच्यांनी आपले पॅनल खंय खंय घाल्ले आसा, आनी एखादी सांकवाळ पंचायती असले एरियेन कन्नडाचे महासंघाचे थोडे लोक येवंक शकता, जावं ते फाल्यां तांचे समज एक 5-6 नंबर जाले जाल्यार ते पंचायत घडोवपाक डिसायडींग फॅक्टर जावंक शकता अशें आमकां न्यूज येता. आतां सद्याक तरी आमी पळोवंक गेल्यार सगळ्यान हायस्ट कॅन्डिडेट आसा म्हणजे ते सांकवाळ पंचायतीन 59 कॅन्डिडेट्स, आनी सगळ्यान कमी मेंबर जे आसा म्हणजे कॅन्डिडेट्स आसा ते 18 कॅन्डिडेट्स इन 7 मेंबर बोगमालो पंचायत. आतां फाल्यां रिजल्ट कसो लागतलो 8 जे इलेक्शन चालू जातलें कावंटींग ताजेर फाल्यां आमकां मेन कळटलें. पूण सद्याक जे लोकांची नजर आसा म्हणजे चिखले पंचायतीचो आदलो सरपंच सॅबी पेरेरा एक टायमाचो मोविनाचो गट सपोर्टर, आयज खंय तरी मोविनाचे कॅन्डिडेटचे अगेन्स्ट ताजी बायल राविल्ली आसा. सो दीस पीपल आर गोइंग टू वॉच चिखले पंचायतीन सॅबी पेरेराचेर चलतलें काय मोविनाचेर चलतलें हो एक इशू आसा. एका वाटेन आमी पळयलां की सांकवाळ पंचायतीन गिरीश पिल्ले आसा, ताजे वी हॅड कॉन्टेस्टेड फॉर असेंब्ली इलेक्शन फ्रॉम कोर्ताली. सो तो जिखून येतलो, ताजे मेंबर जिखून येतले काय ना, ताजे ऑपोज करतलो 7 टायम पंचायत सरपंच रमाकांत बोरकर रावला तो जिखून येतलो काय ना, आरटीआय एक्टिविस्ट नारायण नायक आसा जो जायते पंचायतीचे एक्सपोज करता तो जिखून येतलो काय ना, मागीर आमचे 4 फावट सरपंच जाल्ले मार्ता साल्दाना कांसावली पंचायत ताजे मेंबर येतले काय ना. सो हे सगळे प्रश्न जे आमकां आसा फाल्यां इलेक्शन कावंटींग जातकर फाल्यां कळटलें. सद्याक तरी आमी रविंद्र भवनाचेर आसा आनी जायते लोक जे आसा फाल्यां इलेक्शन रिजल्टाचे ते वाट पळयता. रविंद्र भवनाचेर प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.